पंटीक भरपूर पाणी येयला, काठोकाठ भरून भायर सरले सकयल आणि हांगा असो हें असली परिस्थिती की वयर उदीक येवं शकता, मार्केटानूय उदीक भरूंक शकता. पण WRD डिपार्टमेंट अलर्ट असल्या कारणान आनी पंप ते वेळोवेळ चालू दवरतात आनी आतांय बी आमचे 4य पंप चालू आसात. उदीक भायर उडोवपाचें काम चालू आसा. तो सांगलें तितको आमकां हें दिसना की डिपार्टमेंटाचें आमकां खूब हेल्प आसा हांगा. तशेंच आमकां असोच पडत रावलो न्ही हो पावस जाल्यारूय मातशी थोड्यो गोश्टी आमकां लोकांनी अलर्ट रावचेच पडटलें, कारण सांगता येना. वयर हेवी रेनिंग जाता. केरी त्या सायडीक घोटेली त्या सायडीक एकदम भरपूर पावस पडल्या कारणान एकदम उदीक सकयल येयला आनी आतांचे दीस अशे आसा की उदीक जिरना. मातयेक उदीक जिरना कारणान रोखडें सकयल येता. म्हणून आमी अलर्ट रावूंकूच जाय. आमचे डिपार्टमेंटय अलर्ट आसा आनी म्युनिसिपाल्टीचे लोकय वेळोवेळ सगळे गटारा बिटारा कडेन लक्ष दिवन आसा, कारण ओवरफ्लो जावन सबंद रस्त्या वरय उदीक व्हांवता. सगळे दनपारचे म्हणजे हेवी रेनिंग जालो. म्हाका दिसता ह्या आतां जर पयलो आयचो पावस 2 वरांचो पडला न्ही, तो फाटल्या पावसाक सुद्दां तेजो पडोंक ना. इतको मोठो वयर क्लावड डस्ट जाल्ल्या बरें एकदमच पावस मोठो पडला आनी एकदम उदीक भरलें.